कुट्टरी वाठारात व्हडा प्रमाणात खारफुटीच्या झाडांची कत्तल केल्याची धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या। कुट्टरी सावन 2 किलोमीटर पयस सुमार 1000 परस चड झाडां कातरून उडयल्ली आसा। ह्या घडणुके उपरांत पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। दर्यादेगेवयल्या वाठारांची आनी जैवविविधतायेची राखण करपा खातीर खारफुटीची झाडां म्हत्वाची आसा। देखून थळाव्यांनी ह्या घडणुके खर तिडक उक्तायल्या। तशेंच संबंधिता आड खर कारवाय करपाची मागणी पर्यावरण मोगी आनी थळाव्यांनी केल्या। वयर आसा ते 1000चे वयर आसतली जे मारले कटिंग केले आणि कितली एरिया अशी तुमका दिसली आता तुम्ही आता चलून भितर सरल्यात ते जवळजवळ 1-2 किलोमीटर आसा 2-1 किलोमीटर जातले न्ही। ओके काय येऊन आले ना तुमका परमिशन ना परमिशन काय ना ते आम्ही साहेबाच्या तुम्ही जेन्ना कंप्लेंट येयल्या साहेबाच्या इन्स्ट्रक्शनचे आम्ही हांगा पळोवपाक इन्स्पेक्शनाक येयले। ओके आणि एज किती असतली या झाडांची जी मँग्रोव्ज आता कट केल्या ती तुम्ही पळयल्यात ती एज म्हटल्यार तेंची असं पहिलीची जवळजवळ 15-20 वर्सां 15-20 वर्सां पयलीची आसा।